क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, युवजणांनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हात उबारून म्हणया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो थोड्या कुटुंबांनी आसची जाणां उणें, आसची दोगां तेगां, तकले एकल्याचें तोंड अशें आनी एकल्याचें सोंड तशें. कुटुंबांत कांय समासना. आनी थोड्यांच्या घरांत पळयता हांव ल्हानशें घर, रावचें एक कूड आनी एक कुजन, आनी एका कुजनांत तीन रांदपां. तांकां एक जेवण जायना, एक रांदप जायना. मागीर हे कुटुंबांत पळयलें व्हडलें घर, आनी घरांत व्हडलें साल, आनी सालांत व्हडलें जेवणाचें मेज. काजार जाल्ल्या सुरवेर व्हंकल आनी न्हवरो एकामेका लागून लागून बसतालीं. आनी एक दोन वर्सां भितर एकलो वो येणें ती तेणें. आनी मागीर थोड्या वर्सां उपरांत ह्या ल्हान मेजाचेर एकलो हांगा आनी ती थंय. तितल्या पयस मनां कितलीं पयस आसात, काळजां कितलीं कुसकाल्यांत, संबंद कितलो पिणपिणला हें आमकां दाखोवन दिता. जिना म्हणली एकली गोंयची स्त्री, तिका दियोगो म्हणले लागी काजार जालें. काजार जाताना ताका बेबडेपणाची पिवोवण्याची संवय आसली म्हूण ती नेणां आसली. काजार जालें, सांगाता रावलीं, तरी पूण ह्या मनशाच्या जिणेंत फकत पियोवणें, आनी पियोवण्या वरवीं ताचें काम गेलें. घरांत जडाय चडली, आनी आवय बापायनी ह्या पुताक आनी सुनेक घरांतून भायर धाडली. तरी पूण तिणें कुटुंबाक सोडूंक ना, घरकाराक सोडलो ना. इगर्जांक वेताली, मागणे रजार करताली, नोवेनां धरताली, आनी कुटुंबाच्या एकवटा खातीर मागताली. आनी कश्ट तांकां आसले इतले तितले न्हय. आनी दोगां चेडवां भुरगीं तांकां जल्मलीं. आनी तांकां ल्हानवड करीचे जाल्यार घरकाराक काम नातिल्ल्या वेळार तांकां जाल्ले त्रास इतले आनी तितले न्हय. तरी पूण जिनान कुटुंबाक सोडलें ना. आज तीं दोगां आनी तांचीं दोगां भुरगीं इंग्लंडांत आसात, अपुरबायेचें काम करतात. परच्या परस मालगडी कामाक मेळ्ळी, कामाक सरवली, आनी तांकां गोंयांत अपुरबायेचें घर कार आसा. हें कशें साध्य जालें? देवाती आशिल्ल्या विश्वासा वरवीं, एकीनपणाच्या जिवना वरवीं आनी संबंदा वरवीं. मोगाच्यानो देवाचें योजन आसा सगळ्या मनशा कुळान एकवटे तरान जिये जाय म्हणून ताचें योजन. देखूनच आमकां प्रकटन पुस्तकांत आमी वाचता, द बूक ऑफ रेवलेशन्स निमाणें पुस्तक, तातूंत 21व्या अध्यायांत पयलें वचनच आमकां म्हणटा, देव म्हणटा तो नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचतलो म्हणून, सक्कडी एकवटीत करतलो म्हणून. आनी तच विशय मुंदरसून पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 6व्या 7व्या 8व्या वचनांत तो कितें म्हणटा? देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत सगळे सृश्टी एकवटीत करूंक येवजिला, आनी त्या येवजणेचो गोठो आमकां ताणें कळीत केला. आनी अशें जेजू क्रिस्तांतय समेस्तांनी एक जाय म्हणून देवाची येवजण जावन आसा. समेस्तांनी एक जाय म्हणल्यारच देवाचें योजन. आनी देखूनच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कसो जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ याजक मागणें करता आनी प्रार्थना म्हणटा, म्हज्या बापा, जशें तूं आनी हांव आनी तूं एक जावन आसा, तशें ती एक जावन आसूं दीत, ते एक जावन आसूं दीत.
आनी ह्या वरवीं तांच्या एकत्वा वरवीं संवसाराक कळीत जावं दी की आमी एक जावन आसा म्हणून आमची वळख तांच्या एकवटांत संवसार धरून म्हणून ताचें निर्मोणें ताचें योजन जावन आसा. मोगाचें देवान आदीन तावन दादल्याक आनी स्त्रियेक रचतना एक जावंक संवसार भरोवंक आनीक संवसाराची जबाबदारी घेवंक तांकां उलो दिलो. एक कुटुंब एकवटाचें कुटुंब जावन देवान मनशाक निर्मीत केलें आनी तांकां रूप ताच्याच सारक्याची आनी सुरपायची करून रचली. कित्याक आमचो देव त्रिएक देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव एकवटीत देव. ताच्या स्वरुपान आदामक आनी येवेक देवान रचली आनी एकवटाच्या समर्पितपणाच्या एकीनपणाच्या जिवनाक देवान तांकां उलो दिलो आनी असलें जिवन जिवंक देव आमकां आपयता. एकवट कसो जाता गे म्हणून एका माजराची आनी पेट्याची शिमटी गांठ आयल्यार बांद जाता वय मो. पेट्याची आनी माजराची शिमटेक गांठ घाला पळया एकवट जाता गे. एकवट जायना पूण गांठ जाता बांद जाता. हो एकवट न्हय. खरो एकवट कितें खरो एकवट कितें गे म्हण सांगून आमकां पवित्र पुस्तकांत देव स्पश्ट रितीन सांगता. साम पेद्र ताणें बरयल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 5व्या वचनांत तो म्हणटा तुमी जावन आसात जिवंत फातर. जिवंत भांडेಗಳು शिलेಗಳು म्हणटात जिवंत फातर आनी तुमकां उपयोग करून जेजू क्रिस्ताची जिवंत कूड बांदी जाय. तुमकां जिवंत फातर उपयोग करून सोम्याची जिवंत कूड बांदी जाय आनी तो समी जावन आसा त्या बांदपाची बुन्याद. त्या बुन्यादेचेर धर्मसभा उबारी जाय. क्रिस्ताची कूड बांदी जाय आनी आमी सर्व त्या कुडीचे सांदे जावन आसा. आनी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 19व्या आनी 20व्या वचनांत पावल म्हणटा तुमकां पयलें आदीं तुमी परकी जावन आसल्यात आतां देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. ताच्या कुटुंबाचो लोक ताच्या कुटुंबाचे सांदे आनी तुमकां प्रवाद्यांच्या आनी प्रेषितांच्या आपोस्तलांच्या बुन्यादीचेर बांदला. तुमकां खंय बांदला आपोस्तलांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर बांदला. आनीक तुमकां कितें करून बांदला देवाचें कुटुंब जावन देवाची समाज जावन तुमकां उबारल्यात आनी त्या कुडीचे शिस्त जावन आसा तकली जावन आसा जेजू क्रिस्त. धर्मसभा म्हळ्यार एक जिवंत कूड आनी त्या कुडीचे सांदे आमी. जेजू त्या कुडीची तकली आनी आमी समेस्त ह्या जिवंत कुडीचे सांदे जावन आसा. पावल कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 12वें अध्याय. विविध देणी तुमकां आसात विविध वर्गाचे तुमी आसात पूण तुमकां समेस्तांक बांदून जेजू क्रिस्ताची जिवंत कूड करून बांदतात आनी जेजू त्या कुडीची तकली जावन आसा म्हण सांगून तो आमकां सांगून दिता. तर मोगाचें आमचें आपोवणें एकवटाचें आपोवणें आमचें निर्मोणें एकवटाचें निर्मोणें. आमकां आमचें मिसांव एकवट वय करचें आमचें मिसांव आनी केदाळा आमी एकवट विभागता तूटफूट हाडटा वेगळेसार करता थंय सैतानाचें काम करता. सैतानाचें काम करता. देखून मातेव ताणें बरयल्या सुवार्थेंत 15वें अध्यायांत 18, 19, 20व्या वाक्यांत कितें म्हणटा मनशाच्या काळजांत येता व्यभिचार स्वार्थ विंगडपण पाप स्वार्थ येता मनशाच्या काळजांत.
विंगडपण, स्वार्थ, एक व्यभिचार, वाईट, निष्कुचार खंयतावन येता, मनशांच्या काळजांतावन येता. वेगळेसार कुटुंबांत जायना, जावचो काळजांत. मनशाच्या काळजांत सैतान रिगलेल्या वेळार, स्वार्थ रिगलेल्या वेळार, त्या शिंगाचो आयलेल्या वेळार थंयसर तोटफोट वेगळेसार येता. आनी देखून आमी जागृत रावचे म्हूण सांब पावल आमकां सांगता. जागे जाया, जागृत रावा म्हूण सांगून तो आमकां जागरण दिता. ते आमी कशें एकवटांत रावत जाय गे म्हणून. भाग्यवंत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस कुटुंबाच्यांक एकवटीत रान जियोवचे खातीर भोव अपुरबायेचें सुचना दिता. कितें म्हणटा तो, तुमी तुमच्या कुटुंबांत एकवटी सांबाळूंक तुमकां थोडी सुचना दिता म्हणटा. कितें सुचना ती? पयलें आमी उपेग करीचे जाल्ले 3 शब्द. खंयचे 3 शब्द? थँक्यू, प्लीज, आय एम सॉरी. म्हणा, थँक्यू, प्लीज, आय एम सॉरी. देव बरें करूं, दया करून दी, मागीर म्हजी चूक जाली. ते भोव अपुरबायेचे शब्द कुटुंबांत दादल्यान आनी स्त्रियेन. आनी खंयसर समुदाय आसा थंयसर हर एकल्यांनी म्हणजे जाल्लीं उतरां थँक्यू, प्लीज, आय एम सॉरी. चूक करिनातलो कोणी ना हांगा, कोणी ना हांगासर. सगळ्यां चूक केल्ली गिरायकां. दुसरें, दया करणं. म्हजें जेवण तयार ना, म्हजी कॉफी जावना, म्हजें वस्तू इस्त्री जावना, न्हय, ऑर्डर न्हय. केदाळाय, प्लीज, थँक्यू. आनी कितले फावटी म्हणा जाय? 7 फावटी तवळ तवळ आमी म्हणा जाय. फिरगजेंत, वाड्यांत, कुटुंबांत आनी समुदायांत आमी थँक्यू, प्लीज अँड आय एम सॉरी म्हणा जाय. दुसरें, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या फिरगजांनी विविध वर्गाचे मनीस आसात, विविध जबाबदारेचे व्यक्ती आसात. ते आमी मानून घे जाय. कुटुंबांत आब व्हडली माय आसा, पप्पा मम्मी आसा, आनीक भाव भयण आसा, आनीक धाकटुलीं आसात. सगळ्यांक कुटुंबांत जागो आसा म्हणटा पाप साहेब. सगळ्यांत, सगळ्या घराण्यांत सगळ्यांक जागो आसा जाय म्हणटा. देर शूड बी स्पेस फॉर एवरीबडी. आबाक आनी व्हडले मांयक, मांयक आनी पप्पाक, भुरग्यांक आनी नातू नात्रांक, सगळ्यांक त्या कुटुंबांत जागो आसा जाय. म्हाका मात्र न्हय, सगळे मेज तुका न्हय, सगळे कूड तुका न्हय, सगळी काट तुकाच न्हय. हर एक कडेन, हर एका जाग्याचेर हर एकल्याक जागो आसा जाय. ताका ताका ताचो ताचो जागो देखून आमी तो जागो, तें स्थान मान वळखून घे जाय. आबाक, व्हडली मांयक मान दिवचो. आब आज तापान न्हिदला, नातू येता आनी आबाक कांबळ घालता आनी म्हणटा आबा गुड नायट. कितल्या अपुरबायेचें. घरकार शेतांत हांवन घरा येता, ही घरकारन तिका च्या करता आनी च्याक साखर सामान जाल्या गे म्हणून एक तोंडान घालून पळयता आनी मागीर ताका दिता. तें कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाचो मोग. आनी असल्या जिवनाक देव आमकां आपयता म्हणटा पाप फ्रांसीस. तिसऱ्यान, कुटुंबाच्या जिणयेंत सहकाराची जिणी. 30 आनी 7 वर्सां आदीं पाप साहेब हांगा आयिल्ल्या वेळार दोगा तरणाट्यांनी पाप साहेबाक काणयको दिल्यो. एकलो तरणाटो आनी एकली तरणाटी. तीं काजार जाल्यान. तीं बळ्ळारींत जिंदाल स्टील फॅक्टरींत काम करतालीं. आनी तांच्या फिरगजेक एक दीस हांव सकाळीं मिसाक गेलो, मीस भेटयलें, लोकांक भेटलो आनी मागीर विगारान म्हाका कॉफी पिवंक फळार करूंक आपयलो. फळार करूंक मेजा कडेन बसलो हांव. आनी त्या वेळाचेर हो तरणाटो नवीन म्हणलो म्हज्या लागीं आयलो. तो त्या दाडा थंय उपाध्यक्ष, त्या फिरगजेंत उपाध्यक्ष. हांवें सांगलें नवीन बस आनी म्हज्या सांगता नाश्तो कर, कॉफी पिये म्हळें.
ना फादर ना बिशप साहेबानो म्हजी काफी जाल्या म्हणून. अरे तितल्या वेगी तुका कोण काफी कोणें काफी करून दिली. हसलो आनी म्हणा लागलो आनी कोण करून दिता. घरा काफी हांवेंच करची. घरकार उठोवन काफी करता. बायलेक व्हंकलेक आनी पुताक तांकां एकलो पुताक करून दिता. पळया गे तांदूळ कितें उणून जाता गे तो एसिस्टंट मॅनेजर त्या व्हडल्या कंपनींत. आनीक हो म्हणटा हांवें सकाळीं उठोवन काफी करची, हांवें सकाळीं नाश्तो करचो, हांवें दनपारांचें आनी रातीचें जेवण करचें म्हज्या व्हंकलेन. आनीक राती आयदनां धुवची आमी तेगांयनी. आयदनां धुवची आमी तेगांनी. हें आपुरबायचें न्ही गे. कितें म्हणटा तुमी? वय गे न्ही, वय या न्ही. आमी सहकारान जिवोवचें म्हळ्यार तशें दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता वावरचें. हांव धर्माध्यक्ष म्हजी बशी हांवूच दितां म्हज्या घरा, हांवूच दितां. कित्याक कामाचें नान म्हणून न्ही. कित्याक म्हाका उडास करूंक हांव ही सेवेचो नायक. फकत नायक न्ही, सेवेचो नायक म्हणल्या खातीर उडास दवरचो कुटुंबांत हे आमी जियोवचें. आनी शेवटी पापसाहेब म्हणटा त्या कुटुंबांत एकवट आसचें जाल्यार देवाची भिरांत आसत जाय. देव थंयसर आसत जाय. कुटुंब देवाचें मंदीर जाय जाय. देवान थंयसर वस्ती करीत जाय. देखून सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत पयलें पत्र 16वें अध्याय 19वें वचनान म्हणटा तुमी देवाचें जिवंत मंदीर आहा, पवित्र थंय वस्ती करता. तर आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर जाय जाय. आनी तशेंच आमचें फिरगस कोण एकलो तरणाटो पाद्राब फिरगजेक नम्यार उरलो. आनीक त्या फिरगजेंत इगर्ज नवीकरण जाली. आनीक बिस्प आयिल्लो. आनीक बिस्पान ह्या तरणाट्या पाद्राबा कडेन विचारलें कशें जाता फादर तुमकां हांगासर ह्या फिरगजेंत इगर्ज नवी जाली आनी जुबल्यो जालो कशें जाता. ताची जाप साहेबानो बरें जाता. म्हजी फिरगज बारीचशी एक्टीव जाल्या. कशी एक्टीव जाल्या? कितली एक्टीव जाल्या की 50% लोक म्हज्या सांगाता फिरगजेच्या एकवटा खातीर वावरता. मागीर उरले 50% तेय वावरतात. म्हाका केदळ हांगात हांव धांवडावचें गे म्हणून. थंय भारी एक्टीव जाल्यात. म्हाका धांवडावच्यांतच बिजी जाल्यात म्हणून. तो एकवट न्ही. एकवट देवा थंय एकवट. देवाच्या निर्वाण्या प्रकार योजना प्रकार एकवट. तर भयणीनो आनी बाबानो ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्लीं आमी आमकां देवाक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत चडीत एकवट हाडया. आमच्या फिरगजांनी आनी आमी आसल्या कडेन धर्मसभेंत वर्तो उर्बेस्त एकवट हाडूंक आमी प्रयत्न करया. अशें केल्ल्या वरवीं आमची जिणी देवाक मानवत आसली जावं दी. कित्याक सर्गा राज जावन आसा एकवटाचें राज. तुंड राज न्ही, एकवटाचें राज. हें आमी वळखून घेवया. समेस्त आमी हात जोडया, तकली बागोवया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समुदाया खातीर, आमच्या वाड्यां खातीर, आमच्या फिरगजे खातीर, दीस खातीर आनी धर्मसभे खातीर देवा मुखार मागया.